चापोली काणकोण हांगा एका फॅटल एक्सिडेंट जाला आनी ह्या फॅटल एक्सिडेंटा भितर रवीश राजेंद्र कोमरपंत हो काणकोणच्या एक भुरग्याक मरण येयलें. सविस्तर म्हायती अशी की रवीश राजेंद्र कोमरपंत आनी तेजे 3 जाण फ्रेंड थार ही गाडी घेवन जवळ जवळ 2:30 ते 3 फांतोडेर आज 3 चापोलीची काणकोणच्यान चापोलीचे दिशेन वयताले. जो बारीक अरुंद रस्तो वेडी वांकडी वळणां आसा थंय अशा वळणा वयल्यान एक जे मेजर वळण आसा थंयच्यान तेजी गाडी भायर गेली आनी ते स्पिडी आशिल्ले आसुये सांगपा जायना. ते गाडीन धपको एक मोठी फातरां दिलो आनी थंय ऑन द स्पॉट एका मरण येयलें अशें सुत्रां कडल्यान कळटा. त्याच बरोबर जो ताजो आनी एक फ्रेंड आशिल्लो तोय सिरियसली इंजर्ड आसा आनी ताका मडगांव डिस्ट्रिक्टान रिफर केला अशी म्हायती मेळटा. काणकोण पुलीस एकंदर ह्या घटनेचो फुडलो तपास करता. हे चापोळ डॅम आनी डॅमा कडेन ही सगळीं वलतां पूण ही सगळीं वलतां काडून ते भुरगे रातचे आतां भुरगो आनी अशी वलतां काडून हांगच्यान अशें वता शाळेन ते भरपूर स्पिडीक काडली गाडी काडून नीट आयले सारके नीट येवन हांगच्यान सरळ गेले आनी ते लास्ट मागीर चळप आसा हितू भितर हे वलतां सामको भायर गाडी तेगेले अशी सायट अशें गेलो वयल्यान आनी हो फातर फोडून ताणें सामको मुखार ते तळपा मारली मारून ते धपक्याक एकलो तो भुरगो गेलो. सगळो भोंवतणी पळय कितले बियरी बाटले कितले सिगरेटी पाकिटां आनी कितें कितें पडलें आहा ते कंडे मारून बिमडे सगळें पळयात तुमी पडल्यात अशी तरी परिस्थिती हांगा जाल्ली आहा. म्हाका फ्री हो स्पॉट जाला चापोले डॅम म्हणल्यार खंय उठून चापोले डॅमार या काणकोण लागना अशें आनी ह्या खातीर हें सगळें सकयल्यान वयर म्हणल्यार सगळ्याक पळयात तुमी पण पुलिशेन सामकी लक्ष घालपा जायना आनी कोणाक बळी वचपा जायना. स्टुडंटां खातीर काणकोणच्यान बबेज कोट.